एफेस शारांतल्यान तारवाचेर जेरुसलेम येतच जुदेवांच्या फुडाऱ्यांनी नसायेन नाटकायेन पावलूक धरलो आनी ताचेर बोगलांट घालें आनी ताका रोमाच्या अधिकाऱ्या फुडें व्हेलो आनी जुदेव फुडारी ताका मरणाची ख्यास्त दिवंक सोदताले पूण पावलून म्हणलें हांव रोमाचो नागरीक, हांव रोमा शारांत जल्मालां, देखून रोमाच्या चक्रवर्ती सेजाराक म्हाका मेळूंक जाय. हें आयकतच ताका त्या जेरुसलेमांत आसल्या रोमाच्या अधिकाऱ्यांनी रोमा शारांत व्हेलो आनी तो थंयसर 2 दीस रावलो. हाची खबर आमी आयच्या वाचपांत आयकली. कोणाकूच ताणें त्रास दिले नात. आपणाचो खर्च ताणेंच पळयलो. तो थंय रावतालो पूण ताका तें शार सोडून वचूंक परवानगी नासली म्हूण तो त्या शारांत आसल्या जुदेव लोकांक आपयता आनी तांचे लागीं आपूण कसो निरापराधी आसलो तेंय सांगता आनी जेजूची बरी खबर परगटता. ही आमकां एक देख. आमी जेजूची बरी खबर सदांच परगटूंक जाय. कशी? आमच्या जिवितांतल्यान आमचें जिवीत पळोवन हेरांनी म्हणूंक जाय ही मनशां पळोवंक आमचे भशेन दिसतात पूण ती आमचे परस वेगळीं. आमचें वेगळेंपण आमच्या जेवणा खाणांतल्यान न्हय, आमच्या न्हेसणांतल्यान न्हय, आमचे भाशेंतल्यान न्हय, आमच्या गांवांतल्यान न्हय, आमच्या कातीच्या रंगांतल्यान न्हय. आमचें वेगळेंपण येता देवा थावन, जेजू थावन. जेन्ना आमी ताचे शिकोवणे प्रमाणे जियेता तेन्ना आमी बदलता आनी ताचो प्रभाव दुसऱ्यांचेर पडटा. आमी घरांत आदीं सान्नां करताले आनी तेन्ना सान्नां करतना आमी सूर वापरताले. आतां सूर मेळना म्हणटच आतांची सान्नां वेगळीं आनी आदलीं सान्नां वेगळीं. ती आदलीं सान्नां जेन्ना उकडटना सान्नना घड्यान जर आमगेर कोण आयलीं तांकां त्या सान्नांचो परमळ आपसोच तांच्या नाकाक मारतालो आनी आमगेर सान्नां करतात हें तांकां गमतालें. तशेंच जेन्ना आमी जेजूचे शिकोवणेन भरता जियेता तो परमळ दुसऱ्यांक पावता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत जेजू पेद्रूक शिटकावन म्हणटा. कित्याक पेद्रून जेजूक म्हणलें आतां जुवांवचें कितें? तेन्ना जेजू ताका म्हणटा हांव येसर तो उरलोलो जाल्यार तुका कित्याक पडलां? तूं म्हज्या फाटल्यान ये. तुका हांवें म्हज्या शिसांचो फुडारी म्हूण नेमला. पावलूचें आपोवणें वेगळें, पेद्रूचें आपोवणें वेगळें आनी जुवांवचें आपोवणें वेगळें. देवान आमकां दर एकल्याक एका मिसावा खातीर विंचून काडला. आमी दुसऱ्यांचेर आमची नदर थिरावची नाका, आमचेर थरावया. देवान म्हाका खंयच्या मिसावाक विंचून काडला, कित्याक म्हणून म्हाका ह्या संवसारांत धाडला हाचेर आमी नियाळ करूंक जाय आनी आमच्या बेसा प्रमाणे आमच्या मिसावा प्रमाणे आमी जेजूची बरी खबर फुडें व्हरूंक जाय. ती कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागुया.